नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 2025 हे वर्स अमेरिका आणि भारत दोनूय देशां खातीर अंतराळ सहकार्य मळाचेर इतिहासीक वर्स आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षां कडेन केले उलोवप. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उंचेल्या पावण्यावेल्या बसकेत घेतलो नियाळ. वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी बसकेत जाले वांटेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकाराक 11 वर्सां जाली पुराय. पक्षाच्या वतीन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन. राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम हांणी दिली माहिती. मडगावच्या 2 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्रात अग्निवीरांची जाली पासिंग आउट परेड. मोलादीक कामगिरी करपी अग्निवीरांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान. आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज निमाणो सामनो. पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा मदीं अहमदाबादेत 7:30 वरांचेर जातलो खेळ. आता खबरो विस्तारान. 2025 हे वर्स अमेरिका भारत नागरी अंतराळ सहकार्या खातीर एक नवे आणि इतिहासीक स्थापणूक वर्स थारतले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या सहकार्याक येवकार दिला. ह्या वर्साचो पयलो भारतीय अंतराळवीर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचेर वयतलो. नासा आणि इस्रोच्या एकवटीत SIR मोहिमे खातीर एक्झिओम ह्या खाजगी कंपनी वरवीं ही इतिहासीक अंतराळ मोहीम आयोजीत केल्या. दोनूय फुडाऱ्यांनी अंतराळ संशोधन, दीर्घकालीन मानवी अंतराळ मोहीम, सुरक्षा, कुशळटायेचे दिवप घेवप, पृथ्वीचे संरक्षण आणि व्यावसायिक अंतराळ सहकार्य ह्या गजालींचेर भर दिला. जम्मू काश्मीरातल्या चिनाब न्हंयेचेर उबारिल्ल्या संवसारांतल्या सगळ्यात उंच पुलाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 6 जूनाक जातले, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी दिल्या. चिनाब पूल हो फक्त अभियांत्रिकी चमत्कार न्हय, तर नव्या भारताच्या सामर्थ्याचे आणि दूरदृष्टीचे अभिमानास्पद प्रतीक आसा, अशें मंत्री सिंग हांणी म्हळें. उधमपूर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्पाचो एक वांटो आशिल्ल्या ह्या पुलाची रचणूक खूप कठीण आणि भौगोलिक नदरेन अडचणीची तशेंच सैमीक आव्हानांक तोंड दिवपा सारकी आशिल्ली. ताचेर मात करून हो प्रकल्प कार्यान्वित जाला आणि ताचें लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाता, अशें मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. राष्ट्रीय छात्र सेना म्हळ्यार NCCचो विस्तार जावपाचो आसा, अशी घोशणा संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी मध्य प्रदेशांतल्या भोपाळांत केली. NCCच्या विस्ताराक लागून देशभरात 3 लाख छात्र सैनिकांची भर पडटली. कांय राज्यांनी ते खातीर आवश्यक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा बेगोबेग पुराय करपाचें मान्य केलां, अशें मंत्री सेठ हांणी सांगलें. ह्या निर्णयाक लागून तरणाट्यांक सैनिकी प्रशिक्षणाचो लाव मेळटलो आणि देशाच्या सुरक्षे खातीर तरुण पिळगी तयार जावंक मदत जातली, अशें मंत्री सिंग हांणी सांगलें. पिछले वर्ष मार्च के महीने में ये घोषणा की कि जो हमारे 17 लाख कैडेट हैं उसकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख. पूरा देश, चाहे वो हमारे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र शासित राज्य, पूरा सकारात्मक कि कैसे कैडेट की संख्या बढ़े, हमारी ट्रेनिंग और बढ़िया हो. जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी लष्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिद्दीन ह्या प्रतिबंधित आतंकवादी संघटनांकडेन संबंधित आशिल्ल्यांच्या दुबावावेल्यान 3 सरकारी कर्मचाऱ्यांक बडतर्फ केल्यात. ह्या कर्मचाऱ्यांमदीं एक पुलीस कॉन्स्टेबल, एक शालेय शिक्षक आणि एक कनिष्ठ सहाय्यक हांचो आस्पाव आसा. ही कारवाय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिता खातीर केल्या. सध्या हे तिगूय बंदखणीत आसात. नायब राज्यपालांच्या प्रशासनात आतामेरेन आतंकवाद्यांकडेन संबंध आशिल्ल्या 75 परस चड सरकारी कर्मचाऱ्यांक बडतर्फ केल्यात.
CDS जनरल अनिल चौहान हांणी पुण्यातल्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात भविष्यातील युद्धे आणि युद्धावस्था या विषयावेल्या व्याख्यानात ऑपरेशन सिंदुराविषयी अधिक माहिती दिली. ऑपरेशन सिंदुरात हवाई झुजाच्या इतिहासात नवो अध्याय बरयला. भारतान शत्रू नामशेष करपात यश मेळयलें. झुजात लुकसाण अपेक्षित आसताच मात निकाल म्हत्वाचो अशें तांणी स्पश्ट केलें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात तोंड दिवपा खातीर भारतान पाकिस्तानाच्या आतंकवादी तळांचेर हल्लो करून 8 वरांत पाकिस्तानाक धूळ चारली. ऑपरेशन सिंदूर आजून सोंपूंक ना. सावधगिरी गरजेची अशें जनरल चौहान हांणी सांगलें. Operation Sindoor created a kind of a history of sorts as far as air warfare is concerned. Successful operations were carried out against an adversary which was almost equally matched, if you can say. It is not operations against an adversary which had no air force or no air defense worth its salt. So it was against an adversary, and against that, if you are able to carry out relentless operations deep inside with precision and offensive in intent, I think that was a big achievement, and we were able to penetrate those air defense networks with impunity and at will. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारताच्या दहशतवाद आड भुमिकेचो संवसारीक मळा वयल्या सगळ्या देशांतल्यान तेंको मेळत आसा. भारतांतल्यान वेगवेगळ्या पक्षांच्या संसद वांगड्यांची शिष्टमंडळां पाकिस्तानाचो आतंकवादाक मेळपी तेंको, पहलगाम आतंकवादी हल्लो, ऑपरेशन सिंदूर आनी भारताची भुमिका विदेशांत कळची हे खातीर ब्राझील, लायबेरिया, इजिप्त, मलेशिया, रशिया, स्पेन आनी मध्यपूर्व राष्ट्रांनी गेल्ली. ह्या भोंवडेंत भारतान पाकिस्तानात राजनितीक यश संपादन केलां आनी सगळ्या देशांनी आतंकवादाआड भारता वांगडा रावपाची गवाय दिल्या अशें शिष्टमंडळाच्या प्रतिनिधींनी सांगलें. काँग्रेसीचे शशी थरूर, शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, भाजपाच्यो बासुरी स्वराज, राष्ट्रवादीच्यो खासदार सुप्रिया सुळे, जनता दल युनायटेडचे संजय झा, DMKचे कानिमोळी आनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. To fight against this terrorism. This terrorism does not know the boundaries, and this terrorism is not only between the two nations. This terrorism has spread beyond borders to the entire world. So we are here to sensitize. Our only motive is to sensitize the world, to sensitize the nations. If you see, in only African continent, we are covering 7 nations by different delegations. All over we are covering around 33 nations, where this message of peace and message of zero tolerance against terrorism, we are spreading it to the whole world. चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, बहुत सफल रही. ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गई है पूरी देश और दुनिया भर के लिए. 9/11 अटैक से 26/11 हमले तक और अब पहलगाम अटैक से लेकर पहले उरी पठानकोट के हमले देखे जाएं, इन सब के पीछे पाकिस्तान की धरती से फलने फूलने वाला आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है. The Honorable Prime Minister has sent us on a mission, and we are all from various parties. I come from an opposition party, so does my learned colleague Manish Tiwari ji. He is from the Bharatiya Janata Party, so it's an all-party delegation. We haven't come here just as MPs.
we have left all our political differences back home, that we will argue in Parliament. But today in Egypt we have come as proud Indians who are going to rally together to fight terrorism anywhere in the world. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी पुणे जिल्ह्यातल्या नारायण गावात आयोजित केल्ल्या शेती प्रदर्शनाक भेट दिवन शेतकऱ्यां वांगडा संवाद साधलो. बनावट आनी उण्या प्रतीची बियाणी आनी कीटकनाशकां विकप्या आड कर कायदो करपाचो संकल्प तांणी उक्तायलो. शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर केंद्र सरकार वावुरता. 16,000 परस अदीक शेती विज्ञानीक शेतकऱ्यां वांगडा जोडपाची कार्यावळ सुरू आसा. ताका लागून शेतकऱ्यांच्यो गरजो आनी हवामान बदल मतींत धरून वेव्हारीक संशोधन जातले असो हावेस तांणी उक्तायलो. टमाट, द्राक्षां, सोयाबीन सारकी शेती उत्पादनां घेवपा खातीर नवे नवे तंत्रगिन्यान आपणावचे अशें आवाहन तांणी केलें. विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के बन नहीं सकता. तो इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह कि जो जरूरत है उसके हिसाब से शोध हो, उसके हिसाब से वो. अब मैंने एक और फैसला किया है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई जगह मुझे कहा कि कीटनाशक घटिया आते हैं, डालते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो हम एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं कि अगर घटिया दवाई दी तो हम छोड़ेंगे नहीं. किसी को, किसान को लूटने की इजाजत किसी को नहीं. एक सेंट्रली भारत सरकार कानून बनाए, इस पे हम काम कर रहे हैं. तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमको नई किस्में विकसित करनी पड़ेगी. अब हम जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च होंगे, शोध होंगे, हमारे वैज्ञानिक वो करेंगे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला संवसारांतल्या सगळ्यात व्हड अन्नधान्य साठवणूक येवजणेची नियाळ बसका नवी दिल्लीत जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सहकारांतल्यान समृद्धी ह्या संकल्पनेक दिका दिवपी ही येवजण देशांतर्गत उत्पादन आनी रोजगार निर्मिती हांकां बळगें दितली अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. दरेक राज्यांनी आपल्या चडाचड शेती संस्थांक ह्या येवजणेंत आस्पावीत करून घेवचें अशें आवाहन मंत्री शाह हांणी केलें. वाराणसीच्या 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्रात पासिंग आउट परेडीचे आयोजन जालें. हातूंत 197 अग्निवीर जवान वांटेकार जाले. ह्या अग्निवीर जवानांनी 31 सप्तक खर आनी शिस्तबद्ध लष्करी प्रशिक्षण पुराय करून भारतीय सैन्यात आपल्या कर्तव्याचो सोपूत घेतलो. हे प्रशिक्षण नोव्हेंबर 2024 सुरू जाल्लें. इस बैच में 31 हफ्ते लगे. ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं. मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि इनको जहाँ भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए. या पासिंग आउट परेड कार्यावळीत वांटेकार जाल्या उपरांत प्रशिक्षण केंद्राच्या अग्निवीरांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. मेरा इधर से बहुत अच्छा, मैं अपने साहब लोगों को बहुत वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे. हमें जिस भी बॉर्डर इलाके में तैनात किया जाएगा, हम उधर पे डट कर ड्यूटी देंगे और अपना देश का रक्षा करेंगे. इंस्ट्रक्टर ने बहुत मेरे को अच्छी सिखलाई दी और आगे भी मैं इसी जज्बे और जोश के साथ में आगे अपना बढ़ते रहूँगा. पलटन में अपना योगदान अच्छा दूंगा. मडगावच्या 2 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्रात लष्करी शिस्त आणि अग्निवीरांचो अभिमान दाखोवपी पासिंग आउट परेड कार्यावळ आयोजित केली. भारतीय सैन्याचो सिग्नल कॉर्प्साचो एक वाटो म्हूण लष्करी जापसालदारकी आणि वचनबद्धताय पुराय करपा हेतान ही परेड आयोजित करतात. सिग्नल ट्रेनिंग सेंटराचे कमांडंट ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी परेडीची पळोवणी केली. तांणी नव्यान दाखल जाल्ल्या अग्निवीरांक प्रेरणा आणि अभिमान हे विशीं संबोधीत केलें. अग्निवीरांक भारतीय सैन्यांतले एक तरुण, सक्षम आणि शिस्तबद्ध घटक जाल्ले खातीर तांकां परबी भेटयली. अग्निवीरांच्या कुटुंबियांची लेगीत तांणी तोखणाय केली. आज का दिन सिर्फ एक पासिंग आउट परेड नहीं है, ये दिन आपके देश के नाम
आपकी पवित्र यात्रा का शुरुआत भी है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपने अपने त्याग, देश के नाम जीवन, राष्ट्र के नाम समर्पित करना और कर्तव्य का आह्वान किया है। सैन्य वर्दी पहनने के बाद आप सब एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं मगर हमारे देश की आशा, गर्व और सुरक्षा के प्रतीक बन जाते हैं। 31 सप्तकांच्या खर प्रशिक्षणा उपरांत अग्निवीर येवजणेत सामील जाल्ल्या अग्निवीर पाटील पियुष रमेश, अग्निवीर रजत इंदोलिया आणि अग्निवीर गोविंद कुमार हांकां तांच्या प्रशिक्षणात पयलो नंबर आयिल्ले खातीर मानेस्तांच्या हस्तुकी मेरीट पदकां भेटयली। अग्निवीर देवरा शिवा हाका शारिरीक आणि खेळामळाचेर जाल्यार अग्निवीर भिक्ष गौडा हाका ड्रील विभागांतले सर्वोत्कृष्ट पदक फावो जाले। कांय पालकांक लेगीत मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमानीत केले। घेऊया खबरापत्रात आनीक एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेची राज्यात अंमलबजावणी करपा विशींची नियाळ बसका आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला मंत्रालयात जाली। हे येवजणेखाला गोंयांत 2027 मेरेन 21,200 सौर प्रणाली स्थापन करप, 65 मेगावॅट नितळ आणि हरित उर्जा तयार करप, सगळ्यां खातीर परवडपी आणि शाश्वत उर्जा सुनिश्चित करत गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबां मेरेन पावप ही मोख आसा। हे येवजणे अंतर्गत सौर उर्जा निर्मिती करपी संस्थांक आतां मेरेन 4.28 कोटी रुपयांचे अनुदान दिलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या केंद्र सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्यात। ते निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या पणजेंतल्या मुख्यालयात खासा पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें। पक्षाच्या वतीन संकल्प से सिद्धी ही राष्ट्रव्यापी कार्यावळ चालीक लायतले अशी माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम हांणी दिली। ह्या पत्रकार परिशदेत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो तिरंगा यात्राएं निकाली गई है, हमने चौपाल तक, गली तक, मोहल्ले तक, बस्ती तक लोगों में राष्ट्रवाद जो भीतर बाहर निकल कर आया है, जिसमें देश एकजुट और मजबूत दिखाई दिया है, इसकी शुरुआत ये हमारा जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 तारीख को दिल्ली से इसकी शुरुआत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 8 तारीख को आते हैं जगत नड्डा जी, और उसके बाद 9 तारीख को हर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री और जो प्रमुख केंद्र है वहां पर केंद्रीय मंत्री, ऐसे देश के 100 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, चर्चा की जाएगी। उसके बाद में 10 से 11 जून तक जिला केंद्रों पर प्रेस वार्ता होगी, जिसके अंदर विधायक होंगे, सांसद होंगे, वरिष्ठ नेतागण होंगे, ये सब वहां पर प्रेस वार्ता करेंगे और अपना आने वाला जो एजेंडा है वो भी बताएंगे, और में जो काम किए उनको भी बताएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकाराक 11 वर्सांचो काळ जालो। ते फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश शाखेन संकल्प से सिद्धी ही कार्यशाळा आयोजित केली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यशाळेक मार्गदर्शन केले। ह्या कार्यावळीक भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेशाध्यक्ष दामो नाईक, मंत्रिमंडळातले कांय मंत्री, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, पक्षाचे आमदार आणि पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत डबल इंजिन सरकाराच्या उदरगतीची तुस्त केली। या कार्यशाळेत मोदी सरकाराच्या 11 वर्सांच्या कामगिरीचो नियाळ घेतलो। तशेंच विकसित भारत 2047 या संकल्पनेविशीं गोंयची दिका कशी आसची या विशयाचेर लेगीत कार्यकर्त्यांनी आपली मतां उक्तायली। कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपा खातीर कलंगूट आनी शिवोली मतदारसंघातल्या टॅक्सी वेवसायिकांनी आयज आमदार मायकल लोबो आनी आमदार डिलायला लोबो हांच्या घरा वचून तांची भेट घेतली। फाटलीं कांय वर्सां सावन टॅक्सी वेवसायिकांनी तेंको दिल्ल्या कारणान आमदार लोबो दांपत्य राजकारणांत आसा अशें टॅक्सी धन्यांचे फुडारी गोवेकर हांणी आमदार मायकल लोबो हांच्या नदरेक हाडून दिले। ते उपरांत आक्रमक जाल्ल्या टॅक्सी वेवसायिकांच्या प्रतिनिधींक आपूण ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष ओडटा अशें मंत्री मायकल लोबो हांणी आश्वासन दिलें। There will be series of meetings if CM agrees, and I have told them those were the days when we were telling the rates in the mouth. कोणानूच सांगताले डिजिटल नासले। आता everybody is talking about digital India, so everybody should have a rate. Supposing you come from a company, any company who is working in the news, and you are buying a taxi, taxi has to give you a bill, then only your company will pay you the refund. So there has to be transparency. Rate कोणाक जावचे ना। आमी ते इंडस्ट्रीचे लोक, टुरिझम इंडस्ट्रीन आमी रिलेटेड आहा, आमी जाणा ट्युरिस्ट कितें उलोवन वयता पळय। This is not only one sector, lot of other sectors are there which has to be put in place. Tourism जर गोंयांत जगपाचें आहा फुडें आनी बरें ट्युरिझम येवपाक जाय गोंयांत, जाल्यार आमकां हे सगळे सेक्टरांनी जे कितें लूज एंड्स आहा ते आमकां टायट करचे पडटा। टेक्नॉलॉजीच्या नावार तुमी आमचे धंदे मारून वचो नाका। फाल्यां नाल्यार गोंयची फीश मार्केटां उरल्या न्हू ती बंद जातली, फाल्यां तुमी एपाचेर नुस्तें हाडूंक सोदतले। टेक्नॉलॉजी आहा आमी सांगता की टेक्नॉलॉजी फिजिबल आहा ती आमी ऑलरेडी घेतलेली आहा। आमचे भुरगे खुबशे व्हॉट्सअपाचेर, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर रावन बिझनेस करता, आपलो वेबसायटीचेर करता। जी फिजिबल आहा ती टेक्नॉलॉजीचेर फिजिबल आहा सोच मेळटा, जी फिजिबल ना ती टेक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करूंक शकना। पर्यावरण वाटोवपा खातीर पावसाच्या दिसांनी सगळ्या वाठारांत झाडां लावप गरजेचें आसा। वेगवेगळ्या कारणां खातीर जितली झाडां तोडटात त्या प्रमाणात ती रोयनात अशी खंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायली। बांदोडा पंचायतीत झाडांचे वाटप कार्यावळ जाली त्या वेळार ते उलयताले। ह्या कार्यावळीत जिल्लो पंचायत वांगडी गणपत नायक, सरपंच रामचंद्र नायक, माधवराव ढवळीकर ट्रस्टचे मिथिल ढवळीकर आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। विनंती करता मतदान तुम्ही 1 मीटर बाय 1 मीटर 6 मीटर किंवा 8 मीटराचेर खड्डा मारा आणि त्यातून आंब्याचो रोप घाला आणि 5 वर्सां ताका उदक घाला। हे फळ तुमकां 8वें वर्सा मेळपाक लागतलें। मानकुराद घाला आणि मानकुराद हो आमचो राजा। पळया तुम्ही करून पळयले शिवाय हे जावचें ना। जशें आज माडाचें रोप लायले नंतर आणि ताका योग्य प्रमाणे ताची निगा दवरली जाल्यार 12 वर्सांनी आमकां 12 वर्सां भितर 8 वर्सां हांव 12च म्हणटा 12 वर्सां भितर तुमकां नाल्ल मेळपाक लागता। थोडे 6 वर्सांनी मेळटा, थंय 8 ते डिपेंड तुमच्या हेच्या प्रमाणे। पूण हांगा जें आसा ते 5वें वर्सा किंवा 6वें वर्सा तुमकां गारफा आंबे मेळटले आणि मड्ड जर तुम्ही ऑक्युपाय केली अशी जाल्यार तुमचे इन्कम घरा थोडी ना थोडी तरी इल्ली वाडपाक लागतली। कोकण प्रदेशातलो निसर्गरम्य पावसाळो रेल्वे खातीर आव्हानात्मक आसता। पावसाच्या दिसांनी पायाभूत सुविधा घटमूट करप, नेमान मार्गाची देखरेख आणि गस्त दवरप तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत योजना राबवप ह्या सारक्या गजालींचो आस्पाव जाता अशें कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष संतोष कुमार झा हांणी सांगलें।
नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत ते उलयताले। वीर, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कुडाळ, वारणा, कारवार, भटकळ या स्थानकांचेर देखभाल वाहनां तैनात केल्यात अशी माहिती तांणी दिली। पावसाळी मोसमात प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर कोकण रेल्वेन सक्रिय पावलां उबारल्यात अशें तांणी सांगलें। IPL क्रिकेट सर्तीचो निमाणो सामनो आयज पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या पंगडां मदीं जातलो। हो खेळ अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर जातलो। RCBन पयल्या क्वॉलिफायरांत पंजाबाक 8 गड्यांनी हारोवन फायनलींत प्रवेश केला, जाल्यार पंजाब किंग्स पंगडान दुसऱ्या क्वॉलिफायरांत 5 फावटीचे चॅम्पियन्स मुंबय इंडियन्स पंगडाक हारोवन फायनलींत सुवात मेळयल्या। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेन बायलां संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीचें वेळापत्रक जारी केलां। 30 सप्टेंबराक पयलो सामनो जातलो, जाल्यार 2 नोव्हेंबराक निमाणो सामनो जातलो। ह्या सर्तींत भारता सयत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, श्रीलंका, बांगलादेश आनी पाकिस्तान ह्या पंगडांचो आस्पाव आसा। भारत आनी श्रीलंकेत ह्या सर्तीचे 5 सामने जातले। ईशान्य भारतात उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या। त्रिपुरा, मणिपूर, सिक्कीम, आसाम ह्या राज्यांनी कांय जिल्ह्यांत परिस्थिती गंभीर जाल्या। आसामात ब्रह्मपुत्र आनी तिस्ता न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान न्हंय लागीं रावपी लोकांक आलाशिरो केंद्रांनी हलयल्यात। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान राष्ट्रीय संकश्ट निवारण पंगड, राज्य संकश्ट निवारण पंगड आनी भारतीय लश्कराचे जवान मजत आनी बचाव कार्य करत आसात। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आसाम, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आनी मणिपूरच्या मुखेलमंत्र्यां वांगडा संपर्क करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत मुखेलमंत्र्यां वांगडा भासाभास करून केंद्रीय मदतीचें आश्वासन दिलां। पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5°C इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 2025 वर्स अमेरिका आनी भारत दोनूय देशां खातीर अंतराळ सहकार्य मळाचेर इतिहासीक वर्स आसतलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षां कडेन केले उलोवप। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उंचेल्या पावंड्यावेल्या बसकेत घेतलो नियाळ। वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी बसकेत जाले वांटेकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकाराक 11 वर्सां जाली पुराय। पक्षाच्या वतीन वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन। राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम हांणी दिली माहिती। मडगांवच्या 2 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्रांत अग्निवीरांची जाली पासिंग आउट परेड। मोलादीक कामगिरी करपी अग्निवीरांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान। आनी IPL क्रिकेट सर्तीत आयज निमाणो सामनो पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा मदीं अहमदाबादेत 7:30 वरांचेर जातलो खेळ। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।